फाटल्या म्हयन्यांत कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल बरेच गाजले. आरोपी सोहम नायका आड आतां मेरेन 5 केसी जाल्यात. क्रायम ब्रांचीन शुक्रारा पयल्या केसीत केपें JMFC कोर्टा मुखार चार्जशीट दाखल केला. चलयेंचे ऑब्सीन व्हिडिओ काडून सर्क्युलेट केल्ल्याचो आरोप भारतीय न्याय संहिते खाला गुन्यांव नोंद केला. इलेक्ट्रॉनिक फोरमाचेर नाका जाल्ले व्हिडिओ धाडल्यात म्हूण म्हायती तंत्रज्ञान कायद्या खाला चार्ज लायल्यात. ह्या प्रकरणात आनीक एका चलयेचो आस्पाव आसा. ताचे आड वेगळे FIR आसा. व्हिडिओ काडून सर्क्युलेट करतलो म्हूण चवकशे वेळार मुखार. मजगतीं दुसऱ्या केसीत क्रायम ब्रांचीन जुव्हेनियल जस्टिस बोर्डा कडेन रिपोर्ट दिला. एका सान पिरायेच्या चलयेची लैंगीक छळणूक केल्या म्हूण रिपोर्टांत म्हणला. तेन्ना आरोपी खंय मायनर आशिल्लो. IPS खाला ताचेर गुन्यांव नोंद करून पोक्सो आनी गोवा चिल्ड्रन्स कायद्या खाला चार्ज लायल्यात. मजगतीं ह्या दोनूय केसींनी सोशल मिडिया फोरमावेल्यान व्हिडिओ व्हायरल केलो वा सर्क्युलेट केला त्या कंपनींचो रिपोर्ट खंय आजून क्रायम ब्रांच कडेन आयलो की कोर्टा मुखार दवरतले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.